तुमच्या सगळ्यांच्या मोगान तुमच्या सपोर्टान आयज भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक पत्रकार परिशदेक ज्यो परिशदेन भितर आमी जितले विस्तृतपणे जितली माहिती दिली ती सकयलपर्यंत पावयली त्याबद्दल तुमकां धन्यवाद. आयज अध्यक्ष जाल्यानंतर ही पहिलीच तुमचे बरोबरची पत्रकार परिशद आणि तातूंत भितर आमचे भाजपचे आमचे मंत्री हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत जिराणी आसात, त्याच बरोबर आमचे बरोबर रोहन खंवटे जे टुरिझम मिनिस्टर आसात तेही आमचे बरोबर आसात. पयलीं म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव ह्या पयर जे जाल्लें युनियन बजेट त्या युनियन बजेटाचें भारतीय जनता पार्टी आनी गोवा प्रदेश म्हणून स्वागत करता आनी माननीय श्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाल आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हांणी जें बजेट प्रेजेंट केलें तें बजेट इतलें सामान्य लोकां पासून मध्यम वर्गा पासून किंवा समेस्त भारतभर ह्या सगळ्या लोकांक आवडलें आनी ताची प्रतिक्रिया तुमी सगळ्यांनी दिसाळ्यांनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी बाकीच्या हातूंतल्यान तुमी सगळे कडेन पळयलां. जेन्ना बजेट जाता ताचें अभिनंदन करतनाच ताची विस्तृतपणे म्हायती ही सकयल स्तरा पर्यंत दितना ताचो ठोसपणे अभ्यास करप, काही बरे सल्लागार त्याच बरोबर तातूंतले तज्ञ हांचे कडल्यान म्हायती घेवन ताजी पुराय विस्तृत अशी फोडणी करून आयज तुमचे फुड्यान हे पत्रकार परिशदेक हांव परत एकदां स्वागत करता आणि त्याच बरोबर अभिनंदन करता. मदीं एक दोन काँग्रेसचे काही नेत्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेन भितर किंवा हातूंतल्यान ह्या हाजेर युनियन बजेटाचेर क्वेश्चन मार्क काडले आनी ताचो निशेध केलो आनी हें बजेट कांय ना म्हटलें आनी ठळकपणान काही मुद्दे उपस्थित केले. कित्याक सगळ्यांत पयलीं तें बजेट हें युनियन बजेट आसा हें तांच्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय, कारण तांचे कडेन मुद्देच ना आनी इतलें सुंदर बजेट जालें तांच्यांनी अपेक्षाय करूं नाशिल्ली म्हणून त्यात सगळे ओग्गी पडल्यात. एक म्हटल्यार बजेट हें स्पेसिफीक अशें एक स्टेट अशें वायज अशें आसना. बजेट हें युनियन बजेट देशा खातीर आसता आनी त्या देशान भितर तातूंतले भितर सगळ्यो स्टेटी भितर इन्क्लूड जाल्ले आसता आनी म्हणून गोंयाक सुद्दां हातूंत भितर अपवाद ना. जेन्ना तें बजेट डिक्लेअर केलें तें डिक्लेअर बजेट सगळ्यां खातीर आसा, पण काही मुद्दे अशे आसात जे गोवा खातीर चड बरे आसात. म्हणजे आतां टॅक्साचें जें बिल टॅक्साचो जे स्लॅब जो इंट्रोड्यूस केलो तो ह्या फायनान्शियल इयराक 25-26 खातीर म्हणजे असेसमेंट इयर 26-27 जातलो. तो सॅलरी जी आसा सॅलरी तांकां 12.75 पर्यंत पळय व्हेला. तातूंत भितर पयलीं रिजिमान भितर टॅक्स जे येताले ओल्ड रिजिमान ते 1,87,200 पर्यंत पडटालें. हांव फिगर दितां 1,87,200 आनी आतां तें नील जाल्लें आसा. दुसरें गोवा पळय आसा गोवा स्पेसिफिकली जर म्हणत जाल्यार अंडरलायन जर करत जाल्यार अंडर सेक्शन 5 हातूंत भितर एंगेज आसा. तो पोर्तुगीज सिवील कोड आसा ताजे अंडर जेन्ना सेक्शन 5 ऑफ इन्कम टॅक्साक एमेंड तातूंत भितर जाल्लो तातूंत भितर गोवा दमण दिवाक प्रावधान जें आसा तातूंत गोवा आनी बायल अशें आसा. आनी जे बिझनेस आनी प्रोफेशनल्स आसा तांचे खातीर हें 24 लाख पर्यंत वता, 24 lakhs. आनी ह्या बजेटाचे फायदे हे प्रत्येकाक जातले किंबहुना गोंयाक चड जाता, कारण गोंयान हे 50% शेअरिंग गो बायलेचें तें हें आसा. आनी तातूंत भितर ओल्ड रिजिमान भितर टॅक्स 3,58,800 जाताले हजबंड आनी वायफ, 3,58,800 रुपया ते ओल्ड रिजिमांतले ते वायवट जाला आनी 24 लाख पर्यंत हें आमकां बेनिफीट मेळ्ळा. रिटर्न फायल करपाची पिरियड जो आशिल्लो तो आतां 4 वर्सां केला. तो पयलीं अपडेटेड रिटर्न फायल करपाक पयलीं तो 2 वर्सां आशिल्लो. तो एक पॉयंट मुद्दाम तुमी नोट करपाक जाय. आनी त्याच बरोबर न्यू इन्कम टॅक्स बील आसा तें आतां येतलें इंट्रोड्यूस जावपाचें आसा
तें जेन्ना जालें जाल्यार इन्कम टॅक्साचो जो येदो व्हडलो जो टॉक परत एमेंड केल्ले आनी कितें केल्लें जो आसा तो बरोच सिम्प्लिफाय जातलो आनी तो सिम्प्लिफाय जाल्लो तो अंडरस्टँड करपाक टॅक्साच्या पेयर्सांक भितर आनी बरें पडटलें जेणे करून सुलभ अशी सुविधा हातून भितर दिल्ली आसा. त्याच बरोबर रेशनलायझेशन ऑफ TDS प्रोविजन्स बाय एनहान्सिंग थ्रेशोल्ड लिमीट फॉर सेवरल कॅटेगरी ऑफ पेमेंट्स हातून भितर कॉम्प्लायन्स बर्डन आसा तो कमी जातलो जो आमी ह्या सगळे कटकटींतल्यान आमी म्हणटात तो. अशे अनेक सुदारणा सह हे टॅक्सेशनाची हें आसा ते ह्या हातून भितर सरकाराच्या युनियन बजेटान भितर मेन्शन केल्ली आसा. आनी एक मुद्दमून विशय तातूंत आसा तो हो MSMEक लागून केल्लो आसा. MSMEच्या हातूंतल्यान भितर युनियन बजेटान तांणी म्हटलाय बीन आनी रिपोर्ट्स आसात सगळे की 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स आसा तो थ्रू MSMEच्या द्वाराच केल्लो आसा. आनी म्हणून क्रेडीट कार्ड जें आसा लिमीट तें MSMEच्या हातूंत 5 लाख पर्यंत आशिल्लें तें आतां 10 lakhs कार्ड्स इन फर्स्ट इयर पर्यंत केलां. त्याच बरोबर पयले 5 लाख जे 5 lakh फर्स्ट टायम एंटरप्रेनर आसा तांकां जे लोन मेळटाले 2 कोटी ओवर 5 year पिरियड आतां तातूंत भितर एनहान्समेंट ऑफ क्रेडीट गॅरंटी आसा ती MSME 5 crore to 10 crore केल्ली आसा आनी स्टार्टअप्स जे कोण करतात तांकां 10 crore to 20 crore पर्यंत केल्ली आसा. बाकीच्यो अनेक ज्यो गजाली केल्ल्यो आसा त्या ह्या हातूंत भितर मेडिकल हातूंत भितर हेल्थ हातूंत भितर माननीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ब्रीफ करतले. आनी त्याच बरोबर टुरिजमाच्या सेक्टरान भितर सुद्दां आमकां ज्यो नवीन तातूंत हें केल्लें आसा तें सगळें टुरिजमाचे मिनिस्टर आमचे आनी IT दोनी आयिल्ले कारण ITच्या हातूंत सुद्दां एक क्रांती केल्ली आसा. तातूंत भितर टिंकरिंग लॅब्स बी कितें आसा तें सगळें तें माननीय रोहन खंवटेजी सांगतले. पण 1.50 lakh crore स्टेटाक इन फॉर्म ऑफ 50 year इंट्रस्ट फ्री लोन्स पळय इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स आसा तातूंत भितर मागीर गोवा म्हणून आमचें जें आसा तें आमी आमचें प्रपोजल घालतले. तेन्ना त्या प्रपोजलाक तो शेअर जो आसा आमकां कितले प्रपोजल्स आसा ते प्रत्येक स्टेटीन ह्या हातूंतलो जो लमसम जो पळय केल्लो आसता हें प्लॅन त्या प्लॅनांतल्यान मागीर मागपाक जाय अशे तरेचें हें बजेट आसा. त्या बजेटाचें आमी पूर्णपणे स्वागत करता आनी त्याच बरोबर तें स्वागत करतना इतली सगळी पॅकेज दिल्ली आसा तें पॅकेज तातूंतल्यान गोंयाक सुद्दां तें बुस्टींग जातलें. फिशरीज हातूंत भितर 6,000 crores एलोकेट केल्ले आसा जें फिशींग हाका. आतां 6,000 crores गोवा खातीर न्ही थ्रू आउट ऑल ओवर हें तातूंतलो ज्या खातीर आमकां जे गोवाचो एक्सपोर्ट 1,000 crores आसा तो जो कसो आसा सी फुडाचो ताजे खातीर जो कितें प्रोजेक्ट आसतलो तो प्लॅन अंडर आमी थंय मागतले आनी अकॉर्डिंगली सरकार हें करतलें. आनी भाजपाचे सरकारचे घटक आसा ते आपापले डिपार्टमेंटांतले जितले जितले हांगा जर इतले दिल्ले आसा हातून इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले कनेक्टिविटी आसतले फिशींग आसतले एग्रीकल्चर सेक्टरान आसतले IT सेक्टरान आसतले ह्या सगळ्यांक ते दितले. हांव मुद्दामून तुमकां सांगतना आनी एक पॉयंट नोट करता की ह्या सगळें बजेट जें आसा संक्षिप्त ताजी म्हायती जी आसा ती म्हायती ही सगळी गुगल फ्रीचेर आमचें युनियन बजेट म्हणून जें ॲप आसा ताजेर भितर आसा. तें हांवें युनियन बजेट जें आसा तें डावनलोड केलां. म्हाका दिसता सगळ्या पत्रकारांक हाची म्हायती आसतली तातूंत तुमचें शिक्षण आसतलें काही पत्रकारांनी ताजेर पूर्णपणे विस्तृतपणे सगळी म्हायती आसा. तें ॲप सरकाराचें आसा त्या युनियन बजेटाचें तें लिंक तुमी घेयात किंवा तुमी तें डावनलोड केल्यार तुमकां बाकीचें सगळें ओवरऑल हातूंतले सगळो म्हायतीचो स्त्रोत आसा तो तातूंत भितर आसा तो मेळटलो. आनी इतलें आसतना ह्या हाजो परत एकदां बजेटाचें स्वागत करता आनी फूल टिमी अभिनंदन करतना हांव मागता विश्वजीत राणेजी हांच्यांनी हेल्थाच्या सेक्टराचे बद्दलचे ताणें आपले आयचे ह्या प्रेस कॉन्फरन्स ना उलयता तसोच वायर ना वायर शिरकातले आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आमचे धडधडीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायकजी, माझे वांगडी आनी बरे मित्र श्री रोहन खंवटेजी, आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्सचे आमचे अध्यक्षान मुद्दम आपयल्या देशाचे बजेटा बद्दल आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी यांची विचारधारा लोकांचे फुडें आयज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जे प्रस्तूत केल्ले आसा
आयज युनियन बजेट 2025 सगळ्यांनी वाचलेलें आसा. आयज आमच्या अध्यक्षान बी सांगलेलें आसा. पण आयज हांव मुद्दम आयज सांगपाचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की हेल्थ सेक्टरान, अर्बन डेव्हलपमेंट आनी हेल्थ सेक्टरान आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन जे इतिहासान केन्ना जावंक ना त्या तरेचे गोश्टी आयज देशा फुडें इम्प्लिमेंटेशन मोडान हाडपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज जे फेब्रुवारीन 1 तारखेर जो बजेट प्रेजेंट जालो, ह्या बजेट प्रेजेंटेशनाक म्हत्व खूब आहा. आयज हेल्थ कॅर सेक्टरान आमी खूब चर्चा करताली पयलीं, जाय ती सरकारां येवन गेली, पण तुमी आयज पळयल्यार ज्या तरेचें परिवर्तन देशाचे प्रधानमंत्रीन आनी आयज निर्मला सीतारामनजीन आयज आमच्या फुड्यान हाडलेलें आसा. आयज एज्युकेशन एज्युकेशन मेडिकल एज्युकेशन अँड अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट इन मायन्यूट डिटेल तुमी जर एक्झॅक्टली डायसेक्ट केलें बजेट, आयज कमीत कमी 75,000 सुमार सीट वाडोवपाचो अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट सीटाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी इम्प्लिमेंटेशन मोड आनी ते कशें इम्प्लिमेंट जातले फुडल्या 5 वर्सान आनी फुडल्या 10 वर्सान हेजो पूर्णपणे प्लॅन आयज इम्प्लिमेंट करून आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री एज्युकेशन फिल्डाचेर आनी हे अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट हे सीट कशें वाडोवपाचे. कित्याक आमी पळयता देशभरान आमी पळयताले केन्नाय फुडें हाडलेले आसा. आमी पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस आयज देशान सगळीकडे वाडपाक लागला. कॅन्सराची दुयेंस वाडटा म्हणून आयज डे केअर कॅन्सर सेंटर्स म्हणून एक 200 सुमार 2025-26 आनी तेजो फुडलो रोड मॅप बी आयज तयार करून आयज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे फुड्यान दवरपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. हेजो फायदो जेन्ना आमी म्हणटा हे 75,000 सीट्स गोंय राज्याक बी तेजो फायदो जातलो. आमी जे प्रपोजलां घालताले तेन्ना ते हेच्यातल्यान 75,000 सीटांतल्यान आमकां बी आयज लेखीत पत्र आयिल्लें आसा प्रायर टू बजेट आनी की तुमी आयज एडिशनल 101 सीट तुमी वाडोवपाची गरज आहा. आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर हेजेर बी वेगळो तरेचो फंड तयार करून आयज हेजो फायदो गोंयची जनतेक आनी गोंयचे स्टुडंट्स जेंकां सिटाचो विशय जातालो ते सीट्स आमी वाडयल्यार गोंयची जनतेक आनी गोंयचे स्टुडंट्साक बी तेजो पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल आनी अंडर ग्रॅज्युएट लेवलाक बी फायदो जातलो. तुम्ही जर मायन्युटली पळयल्यार तुमी पळयता की गीग वर्कर्साक म्हणून तेणी ठरयल्लें आसा की गीग वर्कर्साक हे वेगळे सोशल सिक्युरिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी हेल्थ कॅर एक वेगळे तरेचे तांकां एक वेगळे तरेचे गॅम्बिटान तेंचो हाडपाचो तेंचो प्रयत्न जाल्लो आसा. सोशल सिक्युरिटी फॉर गीग वर्कर्स म्हणजे एक 4.1% आमी आयज देशांतलो वर्क श्रम पोर्टलाचेर तेणी जर रजिस्टर केल्यार तांकां ऑटोमॅटिकली ते वेगळे तरेचे कवच आनी वेगळे तरेचो कवर हे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी आयज निर्मला सीतारामनजीन एक रोड मॅप आनी इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन आयज करपाक जाय. आनी ते एकत्र तेंचे बरोबर आमकां जे आयल्या सूचना आयज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की तेंचो रोल बी आसतलो, हेल्थाचो रोल बी आसतलो. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आमकां मार्गदर्शन करतात ते बी आमी देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा मेडिकल ट्युरिझम म्हणजे खंयच्याय भायरच्या राज्यांत न्हू आयज इंटरनॅशनल लोक बी येऊ शकतात. जे बँगलोर आमी नारायण रुद्र हे पळयता देवी शेट्टीचे हॉस्पिटल त्याच तरेन गोंया राज्यान एक हब करपाक जाय जाल्यार मेडिकल ट्युरिझम अँड हील इंडिया पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप ह्या तरेचो मॉडेल हेजे एक रोड मॅप तयार करून बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ब्रॉडबँड फॉर प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स अँड अंडर भारत नेट अँड अदर रुरल PHCs विल गेट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी म्हणजे परत एकदा आयज श्री रोहन कवटे बसल्यात त्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी हेल्थ सेक्टरान आमकां PHC CHC हे सगळे केल्यार म्हाका दिसता की डिजिटल माध्यमांतल्यान हे रिपोर्ट जर आमी ट्रान्समीट करूंक जाय हे सगळे गोष्टी जर कनेक्टिविटी बरी असल्यार आमी वेगळे तरेची सोयी सुविधा आमी जे पेशंट येता ताका वेगळे तरेन आमी ताका योग्य तरेचे आमी ताका मदत करू शकता. तेजे रिपोर्ट्स जे आहा डिजिटल माध्यमांतल्यान पेशंटांनी खंय धडपड करपाची गरज ना पूण थंयच्या थंय आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी एका प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमाचेर IT डिपार्टमेंट आनी हेल्थ सेक्टर काम व्यवस्थित करून आमी हे लोकांची सेवा योग्य तरेन आमी करूं शकता. डे केअर कॅन्सर सेंटराचे पयलीं ह्या तरेचे जे विचारधारा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन जे केल्या जे आयज फायनान्स मिनिस्टर आपले विचारधारा देशाचे आमचे नेतृत्व त्यांचे विचारधारा त्यांच्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान त्यांनी मांडला हे पयलीं कोणी विचार करूंक ना. आनी आयज त्यांनी प्रत्येक दुयेंस जे वाडटा कशें कितें लोकांक त्रास जाता प्रत्येक सेक्टर प्रत्येक वर्टिकल हे वेगळे तरेन लोकांचे फुडें दवरपाचो ते प्रयत्न केला. हे बजेट जर तुमी मायन्युटली वाचल्यार तुमी पळयतलें की ह्या बजेटान हे बेश्टे नांवा खातीर न्हू पूण रोड मॅप बरोबर इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटेजी हे आयज देशाचे फायनान्स मिनिस्टरान आमचे फुड्यान दवरलेले आसा. आनी ही विचारधारा आमचे देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हेंची विचारधारा आसा. आयज तुमी पळयल्यार आमी पळयताले आयज केन्ना केन्ना गरीब मनीस जेन्ना वयता हॉस्पिटलान
तेन्ना लायफ सेवींग मेडिसिन्स आमी म्हणटा हे लायफ सेवींग मेडिसिन्स केन्ना केन्ना 10,000 आसूं शकता, काय 1 लाख पर्यंत पावूं शकता, काय 1.5 लाख पावूं शकता. आमच्या गोंय राज्यान आमच्या अध्यक्षाक खबर आहा की आमी ह्या 4.5 लाखाची बी मेडिसिनां ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंटाक आमी फ्री दिता. एकमेव राज्यान आमी हे करूं शकता. आयज देशभरान जर लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय, आयज 36 एक मेडिसिन्स लायफ सेवींग मेडिसिन्स जे इम्पोर्ट जाता ते मेडिसिनाक ड्युटीच्यान एग्जाम केल्ले आसा. म्हणजे कॉमन मॅन आनी सादारणशे मनशाक एक आपल्या रीचचे अंडर हाडपाचो प्रयत्न देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. हे पयलीं केन्ना जावंक ना. तेजे एडिशनल एक 6 एक मेडिसिन्स आसा, ताका एक 5% एडिशनल कन्सेशन ड्युटी लिस्टान दिल्ले आसा. बल्क ड्रग मॅन्युफॅक्चरींग हे मेडिसिन करपाक ताका बी वेगळे तरेचे एक्झॅम्पशन दिल्ले आसा. म्हणजे लोक फुडें सरूं शकता हे मेडिसिन्स ह्या तरेचे हे करपाक. आयज इन्ग्रिडियंट्स बी हेजेर एक्झॅम्पशन दिवंक जाय. म्हणजे ते मेडिसिना खातीर फक्त मेडिसिन म्हणून आमी फुडें व्हरूंक शकना, पण ताका जे इन्ग्रिडियंट्स लागतात तेजेर बी तुमी हे रोड मॅपाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचे सामान्य जनतेक एक्सेसिबल हेल्थ कॅर आनी प्रजेक तेजे बऱ्यापैकी आरोग्य उरचे आनी जे कोणाक दुयेंस जाल्ले आसा त्या मनशाक आमी योग्य तरेचो आदार दिवन तेजे जीवन एक वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी जीवनदान आमी दिवंक शकता. हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. ओवरऑल जर तुमी पळयल्यार आमच्या अध्यक्षान सांगले प्रमाणे श्री दामू नायकजीन सांगले प्रमाणे हे सगळे हेल्थ कॅर सेक्टरान आयज वेगळे तरेचो रोडमॅप जो त्यांनी मांडलेलो आसा. तुमी पळयल्यार नवे हॉस्पिटल येवंक शकता. आयज नवे एम्सचे बी उल्लेख केला. हे सगळे गोष्टी जर आमच्या राज्यान घेवपाची गरज आसा तर वेगळे तरेन वेगळे स्कीमच्या माध्यमांतल्यान वेगळे तरेन जर आमकां जर गोवा मेडिकल कॉलेजाचें रिडेव्हलपमेंट करूंक जाय, ताका वेगळे तरेचो दर्जो दिवंक जाय. एम्स आसूंक जाय अशें ना, पूण ताका वेगवेगळे स्टेटस आमी आमचे घेवंक शकता, ज्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारांतल्यान आमच्या गोंय राज्यान आमी पयशे हाडूंक शकता. हे सगळे आयज ह्या बजेटान आयज मांडलेले आसा. पयलीं आमी पळयताले की उल्लेख केलो वयतलो, पूण आयज श्री दामू नायकजीन सांगल्या प्रमाणे इन्कम टॅक्स स्लॅब्साचो ते श्री दामूजीन उल्लेख केला. हे इन्कम टॅक्स स्लॅब्साचे बी इन्कम टॅक्स बील जेन्ना येतले त्याच तरेन त्यांनी जे तो सेक्टराचो जे उल्लेख केला त्याच तरेन हेल्थ सेक्टराचो पूर्णपणे रोड मॅप अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे तरेचे फंडींग मॉडल्स वेगवेगळे तरेचे मास्टर प्लॅन जे आमी उल्लेख करता ते मास्टर प्लॅनांनी जे इम्प्लिमेंट करपाक ताका फंडींग वेगळे तरेन दिवंक जाय आनी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर वेगळे तरेन पयशे राज्याक गावंक शकता. ह्या गोष्टीचेर आयज आमी पळयता की ह्या बजेटान एक वेगळे तरेचो थ्रस्ट आनी बूस्ट गावतलो. म्हणजे आमी अर्बन एरियान वेगळे तरेन आमी हे करूं शकता. खुबशे सेमी अर्बन एरियाज आसा. ह्या सेमी अर्बन एरिया काय सेन्सस टावन आयज बाब रोहन खंवटे आयज तेंचो मतदारसंघ ताका तुमी अर्बन एरिया म्हटल्यार तांकां सेन्सस टावनचो दर्जो लागता. ते सेन्सस टावनचो दर्जो लागल्यार आनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ युटिलायझेशन ऑफ फंड्स ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे फंड जे येता ह्या सेन्सस टावनान तुमी वापरूं शकता. ह्या तरेचे म्हणजे खुबशे मतदारसंघ जे म्युन्सिपॅलिटीक तेंकोन आसता त्या तरेचे एडिशनल फंडींग आमी कशें घेवंक शकता हेजो वेगळे तरेचे मॉडल आयज ह्या बजेटाचेर हाडलेलें आसा. हांव आनी चड वेळ हांव घेना. आमचे श्री दामू नायकजीन म्हाका संदी दिली हेल्थ सेक्टराक जे गोष्टी मांडपाक. पूण एक तुमकां एक सांगता की हेल्थ सेक्टर कॅन्सराचे हॉस्पिटल आयज बजेटाचे येवपाचे पयलीं तुमी पळयल्यार आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे मेसेज आशिल्ली की गोंय राज्यान आयज टाटा मेमोरियल बरोबर आयज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी हे इनिशिएटीव घेवन आमी आयज कॅन्सराचे हॉस्पिटल एक 270 कोटीचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल आमी बांदता. पण परत एकदा जर गेल्यार नवीन टॅक्नॉलॉजी आनी ट्रिटमेंट आयज प्रोटॉन थेरपीचे मशीन येता. आयज तुमकां जर वेगवेगळे एक टार्गेटेड अँड फोकस्ड अप्रोचाचे ट्रिटमेंट जाय ह्यो सगळे गोष्टी कशे राज्य घेवंक शकता आनी कशे आमी वेगळे तरेचे मॉडल आमी यूज करूं शकता ह्या बजेटान व्हेरी क्लियरली इंडिकेट केल्लें आसा. म्हणजे देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर आनी आमचे सगळ्यांचे नेतृत्व त्यांनी त्यांची भावना लोकां खातीर आनी प्रजे खातीर बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा प्रजेचे दारार बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा वचपाक जाय म्हणून त्यांनी आपली भावना आपले विचार गरिबा खातीर आपले मनान जे कितें विचार आहा त्यांनी बजेटच्या माध्यमांतल्यान इम्प्लिमेंटेशन आयज फायनान्स मिनिस्टरचे थ्रू आयज पार्लमेंटान त्यांनी प्रस्तूत केल्ले आसा. जे म्हाका दिसता की गोंयची जनतेक जे कितें आमकां दिसता ते जावंक जाय ते खऱ्या अर्थान पयली फावट देशाचे इंडिपेंडंट इंडियाचे उपरांत इतिहासान देशाचे प्रधानमंत्रीन हे घडून हाडलेले आसा. म्हणून आमी ह्या बजेटाचो व्हडल्या प्रमाणान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी आमच्या अध्यक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी आनी बाब रोहन आमी हांगा बसल्या की भारतीय जनता पक्ष पार्टी भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व ह्या तरेचे बजेट जे फुडें हाडल्या देशा समोर हे आमी हेजो व्हडल्या प्रमाणान स्वागत करपाची गरज आहा. कारण व्हडलो वांटो आमकां आमच्या राज्याचे सायज प्रमाणे आमकां तेजो फायदो भरपूर जातलो.
हें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान स्वागत करपाची गरज आसा. धन्यवाद. हांव हेल्थ चे मानिल्ले नंतर आमचे रोहन खंवटे हांका टुरिजम सेक्टरांतल्या संदर्भांतल्यान म्हायती दिवपाक सांगता. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तसेच म्हजे कलीग म्हजे मित्र बाब विश्वजीत राणे आणि आपल्या बजेटाबद्दल युनियन बजेटाबद्दल आपापले विचार मांडटा आसतना वेलकम केले. हांव तांच्या बरोबर जे युनियन बजेट 2025-26 प्रेजेंट जाले ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामनान ते आमी सगळे जाण वेलकम करता. एक हे बजेट पळयतकर इट रिएफर्म्स दॅट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू वेरियस सेक्टर्स आनी जे विजन आमच्या प्रधानमंत्रीन दवरला ते फुडें व्हरपाक हें बजेट म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान बऱ्या अर्थान विकसीत भारत 2047ची पावलां काडपाक सुरवात जाल्ली आसा. 4 खांबे जे उलयतात महिला वर्ग, युवा, गरीब कल्याण आनी शेतकरी वर्ग चारांकूय बरे तरेन एड्रेस करून ओवरऑल इकॉनॉमिक ग्रोथ कशी जावंक शकता हाजेर भर घाल्लो आसा. हे युनियन बजेटाचे आमी जेन्ना वेलकम करतात तेन्ना आमची समज टुरिजम आनी समज आमी IT सेक्टर पळयलो जाल्यार एक दिसता की हो बजेट टोटली आसा फॉर ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट आनी सस्टेनेबल टुरिजम ह्या हातूंतल्यान फोकस दिल्लो आसा. आमी जवळ जवळ युनियन बजेट म्हणटकर सेंटराचे बजेट पूर्ण देशाक आसता आनी तातूंत ईच स्टेटान आपूण कसो फायदो करूंक शकता हाचे खातीर पळोवपाची गरज आसा. आज टुरिजम सेक्टरान मुद्रा लोन्स, एनहान्स कनेक्टिविटी, ई-विजा फॅसिलिटीज, वेलनेस आनी स्पिरिच्युअलाचेर फोकस आनी स्किलिंगाचेर फोकस हे ब्रॉडर विजन तांणी उलोवन दाखयल्लें आसा. आमी समज आज स्किल डेव्हलपमेंट धरलो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इज वन पार्ट वीच वी आर वर्किंग क्लोजली विथ आवर चीफ मिनिस्टर टू एन्श्युअर दॅट एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल फॉर गोवन्स इन द हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर एवरी लेवल. एकदा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाची गरज आसता आनी आतां हे जे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जे हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट आनी टुरिजम सर्विसीस आयल्या विथ अ व्हेरी फोकस्ड एप्रोच गोंयच्या युवकांक आज बरो चान्स मेळटलो ह्या पर्टिक्युलरली इंडस्ट्रीन पार्टिसिपेट जावन एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक. मुद्रा लोन्स, आज मुद्रा लोन जेन्ना युनियन गव्हर्मेंटान अनाउन्स केले टुरिजम सेक्टराक आमी पळयतात की आमी होमस्टे अनाउन्स केले, होमस्टे पॉलिसी अनाउन्स केली. होमस्टे पॉलिसी अनाउन्स करतकर इट इज रनिंग अराउंड विमेन एम्पावरमेंट म्हणजे महिला सशक्तीकरणाची सुरवात कशी जावची तातूंतल्यान आमी होमस्टे पॉलिसी काडिल्ली. आज ह्या मुद्रा लोनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सिग्निफिकंट स्टेप मेळटा जातूंतल्यान आमची गोंयची आमची संस्कृती दाखयता आसतना, कल्चर दाखयता आसतना, हेरिटेज दाखयता आसतना हे लोकल एंटरप्रिनर्सांक फुडें बूस्ट दिवपाक तांचे स्वताचे होमस्टेज फुडें वाडयच पण टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीजांक खुबसो एक भर मेळटलो की टू एक्सपांड देअर एक्टिविटीज इन पर्टिक्युलरली डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आमी सदांच म्हणटा की गोवा इज एन बीचीज, वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा एंड द बीचीज, पूण हो चान्स आमी गोवा बियॉन्ड बीचीज वेर द टुरिस्ट कॅन गेट अ इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स आनी अ डिफरंट पार्ट ऑफ गोवा टू बी सीन तेन्ना एक्सप्लोर करतले. होमस्टेज आर समथींग वीच वी हॅव प्रोमोटेड इन ट्यून विथ द सेंट्रल इनिशिएटिव्ह ऑफ प्रोमोटिंग होमस्टेज आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता मुद्रा लोन्स वील प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. UNWTOचो रिजल्ट पळयलो, आमचो टुरिजम फिगर्स पळयले जाल्यार एशिया इज स्टील रिकवरिंग एट -18% पोस्ट कोविड आनी त्या टायमार each कंट्रीन एक नवी इनिशिएटीव घेवचो पडटा. एनहान्स कनेक्टिविटी जी दिली ती पूर्ण देशाक फायदो जाता आसतना गोंयाकूय फायदो जातलो इन टर्म्स ऑफ इन्क्रीजिंग द फॉरेन अरायवल्स. इंटरनॅशनल टुरिस्ट अरायव जावपाक एक एनहान्स कनेक्टिविटी जाय आनी दुसरे इजी फॅसिलिटीज जाय लायक ई-विजा फॅसिलिटीज. ह्या माध्यमांतल्यान ह्या फाटी युनियन बजेटान दोन्ही अनाउन्स केले. एनहान्स कनेक्टिविटी जे आमकां जे स्पेंडींग मार्केट्स आसा थंय कनेक्ट करपाक हेल्प जातले. एट द सेम टायम गोंयाक ई-विजा जी फॅसिलिटीज आसा ते ई-विजा फॅसिलिटींतल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्टांक खूब इज मेळटलो टू कनेक्ट टू इंडिया एंड टू गोवा. सो पर्यटन जेन्ना आमी म्हणटात इज द मेन इकॉनॉमिक ड्रायव्हर, इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑपॉर्च्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द रूट्स आर स्ट्रेंथन आनी ह्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेन आमी रिकवरी पिरियड पळयताले तातूंतल्यान ह्या बजेटांतल्यान ह्या अनाउन्समेंटांतल्यान खुबश्यो गजाली आमकां फुडें व्हरपाक मेळटा. स्पेंड ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना पळयता
तांणी आज अनाउन्स केला की दे आर लुकिंग एट रिवॅम्पिंग 50 की टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स इन इंडिया. गोंयांक खूप फायदो जातलो. आज आम्ही डबल इंजिन जेन्ना सरकार म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे, तेन्ना आज टुरिझम एट द सेंटर, द टुरिझम डिपार्टमेंट एट द सेंटर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह आणि आमकां ताजो खूप फायदोय जाल्लो आसा. आता जेन्ना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट्स आमी म्हणटात, आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो डिजिटल म्युझियम आनी ताजें नूतनीकरण फोंड्या, तशेंच टाउन स्क्वेअर पर्वरी, तसोच कोलवा डेव्हलपमेंट साऊथ गोवा एज अ कोस्टल सर्किट, रुरल सर्किट फ्रॉम पर्वरी टू हरवले. आम्ही आणि एक स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर एकादश तीर्थ म्हणजे सुरुवात केली. विल जेल एक्झॅक्टली विथ द थॉट ऑफ स्पिरिच्युअल टुरिझम जे ते आम्ही आज प्रमोट करूंक सोदतात. तातूंत आमी हे समज घेतलें जेन्ना रिजनरेटिव्ह टुरिझम उलयता, गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता, एकादश तीर्थ उलयतात. These opportunities will give lot of people not only to get self-employed but also for employment. आणि at the same time गोंयाक आपली संस्कृती दाखोवपाक जे विचारधारा घेऊन गोंयचे परसेप्शन जाला तातूंतल्यान मातशे कुशीक वचून गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना स्पिरिच्युअलाक फुडें व्हरता आसतना ह्या माध्यमांतल्यान खूब आमकां गोंयकारांक फायदो जातलो. आतां आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणे आमचे मित्र ते मेडिकल टुरिझमाचेर उलयले. आणि मेडिकल टुरिझम पळयता आसतना देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टुडे की आमी दोगूय जाण मेळून म्हाका दिसता खुबशे इनिशिएटिव्स घेवन मेडिकल टुरिझम फुडें व्हरता आसतना वेलनेस टुरिझमूय फुडें व्हरपाक मेळटलें. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑलरेडी गोंया आसा. पंचकर्मा आणि बाकीचे असले इनिशिएटिव्स ते ऑलरेडी घेवपाक लागिल्ले आसा आणि बरेचशे फॉरेन टुरिस्ट तशेंच डॉमेस्टीक टुरिस्ट येवन त्यांची थंयची सेवा तांची आसली उपलब्ध करून घेता. वेलनेस टुरिझमाकूय आज आमकां वी कॅन इन्क्रीज इट टुगेदर. आणि म्हाका दिसता हे इनिशिएटिव्ह जे सेंटरान घेतल्या ते आमी बऱ्या प्रमाणात गोंयांक वापरले जाल्यार गोंयांक इकॉनॉमिक ड्रायव्हर म्हणून, एम्प्लॉयमेंट ड्रायव्हर म्हणून आणि ओव्हरऑल ग्रोथाक पर्यटन खात्याक हो खुबसो फायदो जातलो हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव कळीत करूंक सोदतां. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां आयटीचेर येता आसतना टॅक्नॉलॉजी आज सगळ्यात कडेन जाय आसा. टॅक्नॉलॉजी जाय आसतना 3 पार्ट जाता, एक कनेक्टिविटी, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एक गव्हर्नन्स. कनेक्टिविटी सुरुवात केली जाल्यार भारतनेट 3.0 तांणी ऑलरेडी अनाउन्स केलें आणि भारतनेट 3.0च्या माध्यमांतल्यान दे आर गोइंग टू हेल्प अस क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर एट स्टेट लेड फायबर अप टू पंचायत लेवल. म्हणजे 191 पंचायत विल बी कवर्ड. आज त्यांनी एडिशनली स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स आणि बाकीच्या ज्यांनी त्यांनी अनाउन्स केला विल फर्दर बूस्ट द कनेक्टिविटी इन दीस एरियाज. आमचे मुख्यमंत्री बरोबर हर घर फायबर म्हणजे सगळ्या रुरल एरियाक आम्ही कनेक्ट करपाक 4G टावर्स जे BSNL बरोबर टायअप आसा अंडर 4G सॅच्युरेशन, जी पॉलिसी परत सेंटराची आसा हातून गोंयाक खूप फायदो जातलो इन गिविंग अ एनहान्स कनेक्टिविटी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. कनेक्टिविटी जाले जाल्यार भुरग्यांक आज योग्य दिशेन टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाची गरज आसा आणि ताच्या खातीर 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब्स जे वेगळे वेगळे गव्हर्नमेंट स्कुलांत 5 वर्सांक फुडें सेटअप जातले ताजो फायदो खुबसो गोंयांक जावंक शकता. इंडस्ट्री 4.0 जे फुडली टॅक्नॉलॉजी आमी फुडें व्हरता जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लेज अ बिग रोल. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स काढून सेटअप करप जवळ जवळ विथ द इनिशिएटिव्ह अबाउट आउटले ऑफ टोटल 500 crores विल गिव्ह अ व्हेरी फोकस्ड एरिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टू ग्रो. एट द सेम टाइम गोंयकारांक जो टॅलंट आसा तो आमी सेंटरा कडेन आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायक तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी मॅक्झिमम आमी इंटिग्रेट हे करून गोंयाक फुडें दिशा कशी दिवंक शकता इन टर्म्स ऑफ AI ते आमकां पळोवंक मेळटलें. आज इंडिया AI मिशन थंय जवळ जवळ 2,000 कोटी एलोकेट जाल्यात फक्त 80 AI लॅब्स तयार करपाक आणि डीप टॅक स्टार्टअप 25 तयार करपाक, विच इज व्हेरी फ्युचरिस्टीक. हातून आमी गोंय सरकार कितले आमी फायदो घेवंक शकता हाजेर आमी ऑलरेडी विचार करूंक लागिल्ले आसा आणि हे युनियन बजेट विल बी व्हेरी फॉरवर्ड थिंकिंग फॉर द टेक्नॉलॉजी ऑफ द IT सेक्टर इन डेज टू कम. आमचे अश्विनी वैष्णवन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग जो सेक्टर आसा विच इज करंटली व्हॅल्यूड एट रफली अबाउट $115 billion. ते पळयतात की नेक्स्ट 3 ते 4 वर्सांत ते डबल जातले. ते डबल जातले जाल्यार ते डबल जाता जाल्यार एम्प्लॉयमेंट त्याच सेक्टरांत कितलोसोच वाडटलो जो सध्या जवळ जवळ 25 लाख जॉब तयार करून दितात. तातून समज वाडणी पयली जाल्यार एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक समज वाडटले आणि 200 billion प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो आसा तो समज डबल जातलो नेक्स्ट 3-4 वर्सांत. म्हाका दिसता ह्या युनियन बजेटांतल्यान दिल्ल्यो
कितल्योश्योच हे विशय गोंयाक टुरिजम आनी IT सेक्टरान टू कॉम्प्लिमेंट आसात. म्हणून युनियन बजेटाक आमी कॉम्प्लिमेंट आनी वेलकम करता आसतना विकसीत भारत घडोवपाचे जे प्रधानमंत्रीचे जे पूर्ण विचार आसा, पूर्ण विजन आसा, तातूंत गोंय विकसीत करपाचे आमचे मुख्यमंत्र्याचे आसा. तातूंत म्हाका दिसता डिपार्टमेंट जे आमी हँडल करतात आनी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकान जे सांगलें, स्पेशली द मिडल क्लास कॅटेगरी ऑफ पीपल हू ऑलवेज फेल्ट दॅट दे वर नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन, ह्या टायमार तो इन्कम टॅक्सांचो स्लॅब दिवन तांचे माध्यमांतल्यान तांकां बरो एक ड्रायव्हर दिल्लो आसा, कित्याक जे तांचे सेविंग्स आसतले विल हेल्प देम इन्वेस्ट समवेअर, and what they invest somewhere will be a driver in that particular economy in that particular state. So विकसीत गोंय जे आमी घडोवंक सोदता जोड पावलान, म्हाका दिसता हे युनियन बजेट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप. आनी आमी आमच्या अध्यक्षा बरोबर वी टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक आमचे प्रधानमंत्री तशेंच आमची फायनान्स मिनिस्टर फॉर अ व्हेरी वेलकमिंग ऑप्टिमिस्टीक बजेट 2024-25. आमी धन्यवाद. आमी सगळे विशय हातून कवर करूना, खुबशे विशय आसात आनी हे सगळे प्रपोजल्स जी आसा सेंट्रल युनियन बजेटाची, ती सगळी प्रपोजल स्टडी चालू आसा अंडर द गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांचे वर्किंग कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसा तांचे बरोबर. सो वेगवेगळे बाकीचे स्तरावयली म्हणजे एग्रीकल्चर पॉलिसीज आसतली किंवा आनी कितें आसतलें ते प्रत्येक वेगवेगळ्या स्तराचेर ते कॅबिनेट स्टडी करता. हांव ह्या निमतान परत एकदां विकसीत भारत, आत्मनिर्भर गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेचेर आदारीत डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा आनी तांचे कॅबिनेट हे सगळे प्रपोजल घेवन गोंय एक विकसीत भारतांतलो एक घटक असो फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्नशील आसा आनी त्याच बरोबर ते फुडें वतलें इतलें सांगतात. तुमी सगळे पत्रकार हांगा सगळे जमले, तांची देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचे कितें प्रश्न म्हजो एक प्रश्न आसा, हे एज्युकेशन सेक्टर हेल्ड बाय चीफ मिनिस्टर कितें आसा तर 2014 5 IITs जाल्ल्यो, धनबाद, भिलाय, जम्मू, धारवाड आनी गोवा. तर ह्या बजेटांत ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टरान भरपूर एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर कॅम्पसीस ऑफ दीज IIT. पूण गोंया कॅम्पस IITचो नासल्यामुळे आमकां ते घेवपाक शकना. वी आर अनेबल टू गेट दीस फायनान्स फंड्स. तर अशे कांय एरिया आसा ते अशें जायना की सेंटर दिवपाक सोदता पूण आमी घेवपाक शकना. ताजो प्रपोजल आसा तो विचाराधीन आसा. माननीय मुख्यमंत्री सध्या गोंय भायर आसा. फाल्यां ते बजेटाचेर तांचे विशय जे आसात तेन्ना ओवरऑल गोंयचे विशय आसा ताचेर पत्रकार परिशद घेतलेच आनी तातूंत ते विस्तृतपणे आमकां सगळी म्हायती दितले आनी आसात ते प्रपोजल सगळे गोंयच्या बेटरमेंटा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंयच्या खातीर आनी त्याच बरोबर विकसीत भारत ह्या म्हणजे आमचो तो हॅशटॅगच तो आसा विकसीत भारत. ताजे फुडें मिनिस्टर तुका एक क्वेश्चन आसा की GMC मोठ्या प्रमाणात हे जाला आता, सुपर स्पेशलिटी आयली, कॅन्सर हॉस्पिटल आयले, पूण लोकांचे कशें भावना जाला की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय कांय फॅसिलिटीज मेळना अशी तांची तक्रार आसा. सो हे बजेट ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक फुडें व्हरपा खातीर कितपत तुमकां हें जातलें तुमकां? ऑलरेडी दोन बरे नामनीचे डॉक्टर्स आमी गॅप एनालिसीस करपाक तेंचो वापर करता. डॉक्टर सुनील बांदेकर म्हणून जे आयज मेडिकल डायरेक्टर बीच कॅन्टीन आहा पूण ते वेगवेगळ्या हॉस्पिटलाचे वेगळे एक्रेडिटेशनाक काम करता. तशें 3-4 टॉप स्पेशलिस्ट आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतल्या. म्हणजे आमचे हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज आनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान जे गॅप एनालिसीस करपाक आनी तेज्या बरोबर आमी हे एकदां आमकां एक डॉक्युमेंट ताबडतोब आमकां दियात म्हणून तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आसा. दर म्हयन्यान इतले दीस खूब एक 4-5 दीस येवन हांगा पूर्णपणे तेंची स्टडी चल्ल्या. केन्ना केन्ना एक आठवडो थंय रावतात. हे नोव्हेंबरच्यान आमी चालू केल्या. त्याच बरोबर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमी कशें आमी रेफरल कमी करूं शकता आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे जे कितें गरजेचे जे गोश्टी आयज आमचे अध्यक्ष आहा ते बी मडगांवचेच आहा आनी तेंचो प्रेशर बी आसतलो की ताबडतोब ते हॉस्पिटल वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक जाय. फक्त स्टाफ घेतले म्हणून जावचें ना. ते एक्झॅक्टली लोकांचे कितें गरजेचे गोश्टी आहा तेजेर विचार करून त्योच टार्गेटेड गोश्टी थंय करपाक जाय म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जातलो. आयज तुमकां मिडियाचे फुडें येवन आपूण हें करतलो काय ते ह्या तरेचे आमी करतले काय अर्थ ना. ताका आयज एक्सिडंट्स जाता.
एक्सिडंटल पेशंट ताबडतोब आमकां ऑर्थोपेडीक थंय डिपार्टमेंट तयार करपाक जाय. एमर्जन्सी मेडिसीन म्हणून नवें केंद्र सरकार MCIच्या अंडर एमर्जन्सी मेडिसिन आसा. एमर्जन्सी मेडिसिनाचो डिपार्टमेंट आनी आयज कार्डियॅक आमी ऑलरेडी थ्रॉम्बोलायज करता. आयज पेरिफेरियल बी गोवा एकूच राज्य जे आमी पेरिफेरी एरियाज आमी थ्रॉम्बोलायज करून पेशंटाक व्हरता. पूण कांय एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयज एक पार्टीचें कमिटमेंट आहा की सावथ गोवाचे लोक आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान येवपाची गरज पडची ना. त्या तरेची सोयी सुविधा थंय करपाक जाय म्हणून तांकां गॅप एनालिसीस करपाक 4-5 हॉस्पिटल, एक पोंडा हॉस्पिटल, एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक तुवें आयज पेडणे तालुका आयज वाडत चल्ल्या त्या एरियान बी आयज एअरपोर्ट आहा, इतर कांय फेसिलिटीज आहा, ते हॉस्पिटल बी कशें आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे बाब रोहन खंवटे आहा, आमचे अध्यक्ष आहा, मुख्यमंत्री आहा, हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन कितें कितें करपाक जाय. आनी PPP म्हटल्यार आयज केंद्र सरकार PPP वेगळ्या तरेचे प्रोत्साहन आनी बॅकींग दिता. हे ट्रान्सपरंट मॅनरान आमी एक वेगळ्या तरेचे PPP मॉडेल घेवन जायते लोक इन्वेस्टमेंट राज्यान करपाचो प्रयत्न ते पळयता. पूण टार्गेटेड तेजे इन्वेस्टमेंट कशें येतले हेजेर आमकां लक्ष घालपाक जाय. सगळे फेसिलिटी रेप्लिकेट करून जावचे ना. खंय कितें करपाक जाय त्या तरेचे गोश्टी करपाची गरज आहा. म्हणून आमी ते गॅप एनालिसीस म्हणून आमी एक्सपर्ट्सूच घातल्या. म्हणजे म्हाका जाय म्हणून न्हू, पूण ते एक्सपर्ट्स कितें सजेशन दितात ते सजेशन घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. तुम्ही 100 सीट्स म्हळ्यार ते मातशे तेजेर 100 सिट्साची ऑलरेडी आमी MCI कडेन ऑलरेडी चर्चेन आहा. आनी हे सीट्स वाडोवपाक जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें लागतलें ते सरकार, मुख्यमंत्री, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायकजी आनी हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन ह्यो प्रपोजल्स जे आहा जे केंद्र MCIतल्यान आमकां ऑलरेडी आमचें डिस्कशन चालू आहा. तेणें आमकां सांगलेलें आसा की तुमी एक्चुली गोवा राज्य पळोवंक गेल्यार तुमी तुमचो सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करा. एक प्रपोजल आशिल्लो की आनी एक गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज, हांव प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाची उल्लेख करिना, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजची गरज आहा काय ना गोंय राज्यान. एकदां डिस्कशन तेजेर जाल्लें, पूण तेन्ना MCI कडल्यान आनी केंद्र सरकार कडल्यान आमचे कडेन लेखीत आयिल्लें आसा की तुमी इनफॅक्ट तुमी तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वाडयात गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी थंय 100 सीट वाडोवपाची तुमी कॅपॅसिटी आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते करपाक जाय. ह्यो विशय आमी पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून मागीर आमी ताका योग्य ते पावलां खंयचे दिशेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. तुम्ही एम्सा खातीरूय पयलीं प्रयत्न बी करता. हय, पूण ते तेंचे पॅरामिटर्सच्या प्रमाणे आमी एम्स केन्ना सोडूंक ना. प्रत्येक टर्मान मंत्री जाला तेन्ना आमी एम्सा खातीर बरयल्ले आसा. पूण कितें आहा की ते केंद्र सरकाराचे पॅरामिटर्स तेंची कशे परत एकदां आतां तेणी ऑलरेडी आतां विंडो ओपन केल्या की इतले आमी एम्स हाडटले. पूण त्या गोश्टीचेर आयज नड्डाजी परत आयिल्ले आसा. नड्डाजी पयलीं जेन्ना मंत्री आशिल्ले तेन्नाचेर आमचो प्रयत्न चालू आहा. पूण तांकां परत विनंती करपाक काय हरकत ना. आणि कॅन्सर हॉस्पिटल केन्ना मेरेन जातलें? 26च्या पयलीं आमी कमिशन करता. थोडे सर्क्युलेशनाचे 26 बिफोर 26 2026 डिसेंबरा पयलीं थोडे बुलेट डॉक्युमेंट पॉयंट्स आसा तुमकां सर्क्युलेट करतले. ते पत्रकार परिशदेक तुमी पयल्यान सगळे मोठे संख्येन हजर जाले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ही पत्रकार परिशद सोंपली अशें ना. तो वेगळो, तो प्रायवेटाचो सेक्टर, प्रायवेट मेडिकल कॉलेजात तेजो प्रोविजन वेगळो आसा. नीती आयोगाचो तो वेगळो चर्चेक प्रपोजल आहा ते करूंक जाय. तो वेगळो प्रपोजल आहा. सेपरेट गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज घेऊ नका. बजेट रिलेटेड आशिल्लो सोंपले. देव बरें करूं.